गुड इवनिंग सगळी कशी आहे न्हू बरी आमी बी आहे बरी च्या पिता कॉफी आणि बिस्कीट मागे फेवरेट कॉफी आणि बिस्कीट सो गायज आज वयताय ते दाखवत तुमकां कितें हाडूं वयताय ते सो ते मेल न्हू आमगेले लास्ट आहलो ते सेटींग आहा कागशी पूण थिंगसर नांव हाडपा ना म्हाका दुसरे भाशेची कशी जाय ते गेले गाडी पार्किंग ना थिंग रस्त्यारू आहा ते स्कुटरीन वचून येतले तेका वतले दाखोवपा थिंगा खूब भाशेची आहा खूब व्हडले व्हडले शॉप आहा ते व्हडले शॉप तेंगे जाले 5:30 हांवें सकाळसून कांय ब्लॉग करून डेली कितें दाखयतले तेंच कितें बरें दिसना हांवें गेल्यार दाखयल्यार बरें दिसता तेका खाता हांव च्या पिता बिस्कीट खाता मागीर वयताय ओके दाखयता तुमकां मागीर रेडी जाले आनी आतां भायर सरता स्कुटरीन वयता कित्याक थिंग न्हू म्हाज्या दिसपान गाडी हें ना पार्किंग ना कित्याक ते रस्त्यारू आहा शॉप आनी हिंगा आगशी पाटी आगशी वचपा ना थिंगा वरायटी आसना डिफरंट टायप आसना ही पाटी म्हाका डिफरंट जाय आनी म्हाका आनी करूंक जाय सो दाखयता तुमचे कडेन शेअर करतलें हांव मागे लूक आनी देनागे लूक दाखयता जो देनागे लूक ते बेबी मेळ्ळे तेन्ना हांवें माड्रासून हाडलेलें जेन्ना हांव ल्हान आहलें पळय तेन्ना ते माड्रासून हाडलेलें सद्या स्टीच ना सो तेका स्टीच करूंक जाय म्हाका बेबी That's why Mama bought you, no? Mr. Bini Buglele umge opa. Okay. We're putting. Bini Buglele umge ila na to ite. Yo, yeah. So guys, I'm पावले नुस्त्या करे त्यांना एन्जॉय करता ते काय बरं ते काय हाडला व्हॉट इज दॅट राजा हू इज ते टच Check out. You're taking fishy home? Okay. Okay. He's giving. No, they're not biting. Okay. Later. हे कुल्ल्यो मोठ्यो नुस्तें तेन्ना न्हू हांवें ते कुल्ल्यान थयलोले 200 रुपया जाल्यार हांव घेता म्हणून 200 सांगिल्ले गेले सो हॅपी रे बाबा वॉट इज वॉट फिश हाडले हांव हाडपा ना म्हाजे सांगता कितें तेंका उदकान घालपा हें दिलें तेणी कोहली हाडल्या ती दाखयता गोल्डी हाडले 2 ऑरेंज आनी 2 व्हायट
तो आपल्या कोण दी मोठा तेंका गे पडोशी तेंका फायटर व्हाईट कलर सो तेका हेचे घर केला एक बी स्टोरी आहा की तुमकां शेअर करतले केन्ना गेलेले खंय गेले ते पुटींग हेचे उदकान ते मेडिसीन घायला हे दोन आता तेका घालता व्हाईट कलर चूज कोर सांगले ब्राउन कलर चूज केला गे ते मातशे जाम झालेले गे आमगे फायटर फिश व्हाईट कलर जाल्लो आता गोल्डीन घालू ना गोल्डी डॅडीच ते उदीक सारखे करता तांकां घालतले गाडीचे घाल तांकां ब्लॅक गोल्डी मागीर हाडटले न्हू तेन्ना हें करतले ब्लॅक नालो ना ते मातशें उदी ब्लू कशें दिसता कित्याक ते वखद दिलो न्हू तेणी तें घायला ब्लॅक मेळना रे बाबा मागीर हाडची गाय तेन्ना कुल्ल्यो गेल्यो आनी हाडपान आलोले हांव नुस्तें काल वचोना न्हू ताका बाब वचोन वचोन ते पयलींचे नुस्तें सोदता मामा वेज फिशू दॅट फिशू वेज दॅट फिशू म्हणटा तो तेका गूड मॉर्निंग बी म्हणटालो उठून तो सोदतालो तेका लागून मागीर आसती म्हणल्यार आयज वचोन घेवन येयलें हांव ते कुल्ल्यो दाखयता हाडल्या ते वयता तेन्ना चोयलो ते मागीर येता तेन्ना आहा जाल्यार घेतो म्हणून न्हू कुल्ल्यांचे शाक कोता ओके आता हाडलो ते वाटे चोयले न्हू तुमी हाडल्या ते कुल्ल्यांचे कुल्ल्यो घेयलो ते वयता तेन्ना चोयलो जाल्यार येतना मेळ्ळें जाल्यार हांव घेतो म्हणून आनी 200 रुपया दिल्यारूय घेतो म्हणून सो 200 दिले तेणें म्हाका बरे हेपय मोठे दांगे बी सो हेजे पयली रेसिपी शूट केल्या पूण आयज तुमकां वतून शूट करता पयलींची केन्ना खबर ना न्हू तेका लागून न्यू आहा तांकां चोवपा मेळटली सो आतां मामीन ह्यो कुल्ल्यो साफ करून दिले आनी कितें कितें इंग्रिडियंट जाय तें दाखयता चोय हाटल्यान बसला टेबलाचेर ते तो सतायत म्हाका तिन्ने वचना सोय मागता म्हाका ती लिली करून सोय खाता तेचे कुल्ल्यो साफ केले ओके कोकोनट हे कांदो फ्रेश कोरिएंडर ग्रीन चिली कडी लिव्स आनी गरम मसाला ओके सो तुमकां कोलो गरम मसाला हा तो घालपाचो आतां हें भाजूंक जाय दाखयता तुमकां सेपरेट दवरला साफ करून ओके तेचे इल्लें तेल घायला आनी बरें भाजून घेता चिली घायल्या उतूनच कांदो बी सगळें भाजून घेता फ्रेश कोरिएंडर आनी ग्रीन चिली बी सगळें फ्रेश कोरिएंडर तितून मिरसांग घायल्या कांदो घायला फ्रेश कोरिएंडर घायला आनी कडी लिव्स घायला सगळें भाजून घेता आनी मागीर गरम मसाला घालून वांटून घेवपाचें निवल्या उपरांत बॅक कॅमेराचेर दॅट इज नॉट गूड थंय कसो स्वता कांय बीन तो आतां एक पापा कोण नाका फकत रातचो जाय पापा कॉप करून तेचे जालें आतां निवपाचे उपरांत निवल्या उपरांत तेजो पेस्ट करतले गरम मसाला घालतले वांटो तेन्ना उदीक घालून दाखयता तेचे वांटून दवरला ओके वांटला बारीक आनी मागीर हितूनच उदीक घालून हांव मागीर घालतलें तेका लागून हांव तशें दवरलां तें उदीक घालूं जाय म्हणून मागीर कांदो घेयल्यार फोंड मारपाक ओके बारीक कातुरता मागीर फोंड मारून दाखयता तेचें तेल घायलां तितून आतां कांदो घालता मातशें न्हू भाजून घेवपाचें बरें तेचें मीठ घायलां कांदो मातशें मोव जावपाक सॉफ्ट जावपाक बेगीन हें जाता सॉफ्ट जाता मागीर टेस्टा प्रमाणे मागीर घालतलें घालता आतां सगळें घायला सगळें ओके मसालो घालता आनी थोडेशें उदीक घालता तेतून ऑलरेडी तें घाला न्हू तितून कांदो मातसो मोठो कातिल्लो मागीर बारीक कातून दोळ्यान गेलो ना मोठो कातून मागीर सोमतो दोळ्यान वयता म्हणून
तितून कुल्ल्यो घालता. ओके शिजो. आता हें धांपून दवरता शिजपा, मागीर दाखयता शिजल्या उपरांत. आतां मीठ घालपा तुमी, तुमगे टेस्टा प्रमाणे मीठ घालून धांपून दवरपाचें शिजपा. शिजता. तिचे मागीर जाली शाकोती मामीन बंद केली कित्याक हांव भितर बसलो न्हू मातशें तेका लागून. चल पातळ दाट तुमचे हिसपान करून करपाचें. ओके आतां प्लेटी काडून दाखयता. सो तिचे मागीर शाकोती रेडी आहा. सिंपल आनी इजी रेसिपी. तुमी कशी कोत्ताय ती कमेंटार सांगा. आतां दोंगर येता न्हू कॅमेराचेर येता ते कशी कोत्ताय ती सांगा. आनी बहुत दिसली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, कमेंट करूं विसरो नाका. ओके मागीर मेळटा तुमकां. बाबा केले लुक. सो गायज तुम चोयला न्हू चोय हा बाबा छोटा बाबा एक पाटी न्हू तो बसता मामी डॅडी कडेन रावता, सुशिला कडेन रावता. बट एक पाटी तो रावता. हांव न्हेसलेलें आहा न्हू सो आमी आतां वचून येयलें न्हू. सो तेका कितें दिसलें हांव पोतून आपल्या सांडून वयतलें अशें तेका कितें तरी दिसलें दिसता म्हाका. तेका लागून तो कुचनान म्हाजे बारा कुचनान आहलोलो हें करपा रेसिपी करपा. हिंदी चॅनलाक न्हू खूब दीस जाले कांय घालूंक ना जाल्यार ते न्हय कितें रांदता जाल्यार घालतले अशें म्हणून हांवें हाडून म्हणल्यार वाटी म्हाका ते दिश्टी पडल्यो कुल्ल्यो. आनी पळय तुमकां कालच्या ब्लॉगान चोयलां ते नेबरान कुल्ल्यांचे शाक दिलेले बरें लागलेले. मागीर हांवें म्हणलें कुल्ल्यांचे शाकूच करून दाखोवया तेका लागून तुमकडेन शेअर करुया. हो तशें करून ना बगूं जाता तेका बगूं जालें म्हणून गेल वाटेक आनी आतां केलें. आनी आतां शिजोवन दवरल्या ना मातशें येवन बसलां कित्याक तो मम्मी बारी आहलोलो जाल्यार मम्मी तूं न्हांवून यो म्हणलें तेका. मागीर हांव न्हावयता आनी मातशें बसता. कित्याक उडयलें रे तेका? कितें कोता मातशें बसता आनी मागीर हो ओके दिता मागीर मेळटा तुमकां. ओके गायज आतां एंडींग घेतना कालच्या ब्लॉगाचें आनी राती मागीर कांय एंडींग घेवना जेयले बी आल्या मागीर हें केलें न्हू तेका लागून आतां एंडींग घेता. हो सिंपल ब्लॉग आहलोलो बरो दिसत जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी कमेंट करूं विसरो नाका. ओके मेळची नेक्स्ट ब्लॉगान विथ न्यू कितें बरें. आतां खंय गेल्या भायर सरल्या आनी कितें दुसरें कितें आहा जाल्यार दाखयतलें. डेली घरांतलें दाखोवपा बेजार येता आनी तुमी बी बेजारताय न्हू चोवपा. मागीर घरांतलें कितें दाखयतलें. सो खंय गेल्यार मागीर दाखयता तुमकां. ओके तितलें बाय गायज.